नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मणी वाठारांतल्या ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन केलो एकल्याक अटक. 48 वरां भितर चोराक धरचो देवस्थान सेवा समितीन केल्ली मागणी. गोंयांत पावल्या पावल्या गोविंदान फोडले मिडियाचेर खापर. मिडियान लायलो चुकीचो अर्थ म्हणटा गोविंद. मुख्यमंत्री खंय आपलो इश्ट. घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान केली सुटसुटीत. पंचायत संचालनालयान जारी केले परिपत्रक. कसलेच शुल्क फारीक करिनासतना मेळटलो वेगळो घर नंबर. केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक दिल्या मंजुरी. फर्मागुडी 64 कोटी रुपया मोडून उबारतले छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय आणि पर्वरे 132 कोटी मोडून उबारतले 2 प्रकल्प. IVF येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक दिलो जल्म. 3 भुरग्यांची भलायकी स्थिर. पन्नास वर्सां पोन्या खंडपिटाक लागून गांवाक आसा धोको. पावसात ओव्हरफ्लो जावपाची भिरांत. मिनाचे डंप घालून पुरवचे मायनिंग पीट. शिरगांवकारांची मागणी. आता पळोवयात खबरो विस्तारांत. सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मणी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात नानोडा सत्तरीच्या विशाल उर्फ विश्वास जरमेकर या 38 वर्साच्या तरणाट्याक अटक. वाळपय पुलिशेन बुधवारा उसरा राती ताका अटक केली. फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्ल्याचो अदमास आशिल्लो. पुलिसांनी 48 वरां भितर चोराक धरचो म्हूण देवस्थान सेवा समितीन मागणी केली. फोंड्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत आपणे केल्या स्टेटमेंटाचो मिडियान चुकीचो अर्थ काढलो. आपूण तशें कितेंच उलोवंक ना. मुख्यमंत्री आपलो बरो इश्ट अशें म्हणीत मंत्री गोविंद गावडेन हात वयर काडले. गोंया आयले बरोबर गोविंदान मंत्रालयात वचून सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता ताकाच विचारात म्हणून. पळयात पुराय बातमी. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो आरोप करीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त वक्तव्यां केल्लीं. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत गोविंदान फकत मुख्यमंत्री न्ही जाल्यार सभापती रमेश तवडकाराकूय नांव घेनासतना उजरावन काडिल्लो. मात आतां गोविंदान हात वयर काडल्यात. मिडियान खंय चुकीचो अर्थ लायलो. आयकात गोविंदाचे आदले स्टेटमेंट आनी आतां घेतिल्लो युटर्न. कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोरून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें. आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना. अरे गोंयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाक 2,000 लोक जमोवपाक शकना. ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटच तें मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी आसता. सर ज्यो काही गोष्टी तुमी म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तूं अमक्याक आपोवन हाड, तूं तमक्याक आपोवन हाड. ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळटा ही ताका सांगपाची गरज आसता. कितले फावटी सांगलां आमी ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. हांव मागणी करतलो आनी 2026चो मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुमी मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा. हांव शिटकावणी दिना, विनंती जाता काम सुरू जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुमी चलात. ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात. गोविंद गावडे समर्थ आसात की जेच्या खातीर आमी नेमलेले आसात तेच्या खातीर काम करात.
आम्ही कितें करतात कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आनी श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तेंचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना आमकां ऑफिसान येयनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. 30 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान सरकारचो कार्यक्रम आशिल्लो तो म्हळ्यारूच प्रेरणा दिन. आनी ह्या प्रेरणा दिनाक त्या दिसा खातीर हांवेनूय जवळ जवळ 62 दीस बसून बघिल्ले आसा. जे दिसा ते दिसा कितें जाल्लें आसा घडिल्लें आसा तर तो प्रत्येक एक खीण सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें तितून कितें म्हणलां कितें म्हणपाचें आसा हें आनी कोणाक हें करपाचें गरज ना. पूण एक गोश्ट जे मिडियान स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे हाडले ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून आयिल्लो आसा. हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा, खंयच ना. हांव इतलेंच म्हणटां गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा. आज गेली 5 वर्सां हांव तेजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅवल करून आयिल्लो आसा. एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना म्हजें मत हें व्यक्त केल्लें आसा. मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात कांयच उलोवप करूंक ना. फकत ज्यो कितें समस्या आसात त्यो मांडल्यात. मुख्यमंत्री आमचे सगळे प्रस्न सुटावे करता अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणटा. गोविंदा बरोबर तोय बुधवारा मंत्रालयात पावलो. जे तेजी भावना आसा तेजे फाटल्यान पळयलें की मुख्यमंत्री जरी म्हणटा मुख्यमंत्र्याचेर तेंच्यानी कांयच उलयलें ना आनी तो चळवळींतलो मनीस आसा. आनी म्हणून त्या चळवळींतल्यान जे कितें समज आसा तेजे मुखार समस्या ज्यो आसा त्यो तेणें लोकां मुखार व्यक्त केल्यो. ती भावना सुद्दां आमी व्यक्त केली. पूण डेफिनेटली हो कार्यक्रम असलो उठा संघटनेचो आसलो आनी उठाच्या खातीर जेणी बलिदान केलें तांचे याद करपाचो कार्यक्रम. आनी एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसात परवरीचें भवन आसा जावपाचें ट्रायबल भवन ह्या विशयाचेर मातशें चड आमच्या ऑफिस लेवलाचेर काम जालें. पूण मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर ताणें आरोप केलो न्हू करप्शन जाता म्हणून. श्रमशक्ती भवन तुमी आतां म्हाका दिसता तेंचे कडेन रिएक्शन घेतलें आसतलें. मुख्यमंत्री आसा आनी त्या बरोबर ट्रायबल मनीस. सो हेजे पयलीं आमी सुद्दां हांगाच ह्याच हेतून वेगवेगळ्यो खूब आमच्यो बैठको जाल्ल्यो आसा. हो विशय असो ना. पूण तरी हांव मिडियाचे हे पळयतालें की बजेटरी प्रोविजन सुद्दां दर वर्षी केल्ले आसा. सो एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसा त्यो जाता तितले बेगीन आमचे सॉल्व जावची. आनी मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन हेजे पयलीं केल्लें आसा. आमचे अनेक इश्यूज आनी फुडें व्हेल्ले आसा. आनी लॅक्चर घेतात जाल्यार ती ऑफिस लेवलाची आसा. सो दॅट म्हाका दिसता खात्री आसा की ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां येणाऱ्या काळात जे आमच्यो समस्या आसात त्यो डेफिनेटली सगळे पूर्ण जातले इन्क्लुडींग पॉलिटिकल एरिया. गोविंदाच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री गोविंदाचेर कारवायेचे स्पष्ट संकेत दिले. गोविंदान मिडियाचे आंगार दुखल्ले उपरांत मुख्यमंत्र्याक ते विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आयकात. किती मिसकम्युनिकेशन झालं काय तुला मरा त्यांच्याने सांगितलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं पण तुमचे उलप झाले किती म्हणलं अरे त्याकाच विचारा त्यांच्याने सांगितलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं करून मीडियाचे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या. अर्ज केल्या उपरांत पंचायत 15 दिसां भितर अर्ज निकालात काडटली. घर विभागणी खातीर कसलेच तरेचे शुल्क घेवचे नात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पंचायत खात्यान हे विशींचे परिपत्रकूय जारी केलां. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. घराचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या. एकाच घरात रावपी 2 फामिलींक आतां वेगवेगळे घर नंबर घेवप सोपे जातले. हे विशींचे परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. घराचे 2 भाग करपाक जमिनीच्या कागदपत्रांची गरज ना.
तशेंच प्लॉटाचे भाग करपाची गरज नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. तशेंच ह्या प्रक्रियेक कसल्याच तरेचे शुल्क घेवचे नात अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. दोन फॅमिली रावतात आणि तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आणि ते रितसर आणि ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आणि C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा तो हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आणि तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केल्या. इट इज द विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स टू द पोर्शन ऑफ द एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस विदाउट पार्टिशन ऑफ द प्लॉट म्हणजे डिवाइड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काढून हे घर आपूण A पार्ट हेका B पार्ट हेका किंवा A-B आणि C हातूंत 3 डिवाइड केले. ताका डॉक्युमेंट कितें कितें लागतले ते सांगता. एलिजिबिलिटी co-occupied occupying the portion of the dwelling house can apply for a bifurcation of the house number. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax assessee, birth certificate document showing the linkage with the original tax assessee, applications from which the diminishing sketch. Other documents is form 1 and 14. तो just लावपाचो ते आमकां डिवाइड करून दिवपाची गरज ना. Timeline: the village panchayat must dispose these applications within the 15 days. तेंच्यांनी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो काय ती 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली. टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्युक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदिन द सेम ड्वेलिंग हाऊस. दोगांयकू जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकू वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचे आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकू हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकू वेगळी NOCs इश्यू करपाच्यो. रिड्युसीस द डिस्प्यूट अँड हार्डशिप इन ऑब्टेनिंग द बायफर्केशन ऑफ द हाऊस नंबर्स. प्रत्येक घराघरांतल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो. दिस इज द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो, तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो. सरळ सरळ. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या. पर्वरे वाठारांत 110 कोटी रुपया मोडून टाउन स्क्वेअर, पर्यटनाच्या दृश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आणि फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी रुपया मंजूर केल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. पर्वरे टाउन स्क्वेअर उदरगती खातीर 110 कोटी, पर्यटनाचे दिश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आणि फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. 30 मे कला अकादमी 39वो घटक राज्य दीस मनयतले. तशेंच शेतकारांक शेती विशीं मार्गदर्शन दिवचे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत विकसीत कृषी संकल्प अभियान सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान हे वेळार दिली. वर्क ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द टाउन स्क्वेअर इन पर्वरी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा वीच इज अप्रॉक्सिमेटली टाउन स्क्वेअर डेव्हलपमेंट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर मेळून पर्वरीन करता वीच इज अप्रॉक्सिमेटली द कॉस्ट ऑफ 110 crores. परत द वर्क ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनन्स अँड मॅनेजमेंट ऑफ द क्रीक एक्सपिरियन्सीस इन द पर्वरी हो अगेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा वीच इज एन 22 crores of rupees. And third is in work development of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at the Famagudi, 64 crores of rupees project. Famagudi हांगासर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे बांदता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे 3 प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन जाल्या. ताजी वर्क ऑर्डर जे आशिल्ले ते वर्क ऑर्डर इश्यू करपा खातीर 3 प्रोजेक्ट कॅबिनेटात हाडिल्ले. गोवा स्टेटहूड डे 30 मेक आमी सेलिब्रेट करता कला अकादमींत 10:30 वरांचेर. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्स लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडींग उरिल्ले तेंचे स्पॉन्सर लेटर्स दितले. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन लेटर दितले. एप्रिसिएशन एंड बेस्ट प्रॅक्टीस इन द डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेशन आमी 5 डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन हांकां एप्रिसिएशन लेटर जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्यान बेस्ट प्रॅक्टीस दितले. फेलिसिटेशन ऑफ द 10 आयकॉनीक ब्रँड्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन करतले. आनी इम्पॉर्टंट डिक्लेरेशन फ्रॉम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एड्युकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 100% लिटरेट स्टेट हे आमी कंप्लीट केल्ली आसा. ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी डिक्लेअर करपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. गोंय सरकाराच्या मुफत IVF म्हळ्यार इन विट्रो फर्टिलायझेशन उपचार येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन
3 भुरग्यांक जल्म दिला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार तिनूय भुरग्यांची भलायकी स्थिर आसा. आवयन 3 भुरग्यांक दिलो जल्म ही गोंय वैजकी हॉस्पिटलाचें व्हडलें यश आसा. लग्ना उपरांत जांकां भुरगीं जावपाक प्रॉब्लेम जाताले तांच्या खातीर सरकारान IVF येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खाला GMCत IVF केंद्र सुरू केलां. कितलीशींच वर्सां भुरगीं जावंक नाशिल्ल्या जोडप्यांक हे येवजणेचो लाव घेवं येता. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर जोडप्यांक 1 रुपया फारीक करपाची गरज ना. सगळो खर्च सरकार करता. GMCत IVF येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक जल्म दिला. या 3 मदल्या चल्या भुरग्याचें वजन 2.32 किल जाल्यार 2 चलयांचें वजन 1.77 किल आनी 1.52 किल आसा. तुम्ही सगळे जाणा आसतले भुरगीं जायनाशिल्ले बायलांक लागून GMCन एक खास ट्रीटमेंट हाडलेलो आसा. तो म्हणजे IVF ट्रीटमेंट. हो जो ट्रीटमेंट आसा तो गोंय सरकारान फुकट हे आमच्या गोंयच्या बायलांक लागून दवरलेलो आसा. जाल्यार तितून भितर तुम्ही आयकलां आसतले फाटल्या दिसांनी खुबश्यो अशा IVF ज्यो डिलिव्हरीज आसात त्यो जाल्ल्यो. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आयज एक महत्वाची आनी एक अपडेट तितून येयल्ली आसा. आयज आनी एक बायलेन IVF चे ट्रीटमेंटाच्या अंतर्गत एक 3 जाण भुरग्यांक जन्माक आयज घातलेले आसात. जाल्यार हितून हे जे 3 जाण भुरगे जे आसात तितून 2 जाण चली आसात आनी एक चलो आसा. चलो आसा तेजी वेट सुमार 2.25 किल आसा. तशीच एक चली आसा तेजी वेट 1.5 किल आसा. तशीच आनी एक दुसरी चली आसा तेजी वेट सुमार 1.25 किल जाल्ली आसा. सो आयज ही महत्वाची अपडेट म्हणजे IVF ट्रीटमेंटाच्या थ्रू GMCन एका बायलेन 3 जाण भुरग्यांक जल्म दिल्लो आसा. सो हितून जी खोलायेन जी म्हायती आसा यांचे अधिकारी जे आसा ते आमकां बेगीनूच दितले. पूण आयची ही महत्वाची अपडेट अशी आसा की 3 जाण भुरग्यांक एका बायलेन GMCन आयज IVF ट्रीटमेंट थ्रू जल्म दिल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गांवांत आशिल्लें मायनिंग पीट पुरोवचें अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांवा कुशीक आशिल्ले खण खंदक असुरक्षीत आनी धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला. शिरगांव लोकवस्ती लागीं आशिल्लें मायनिंग पीट धोकादायक जाल्लें आसा. 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटा पासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना. ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवाक लेगीत कांयच फायदो जायना. पावसांत हे खणखंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बरोबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता. ह्या खणखंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकार उक्तायतात. शिरगांवच्या गांवा कुशीक धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले मायनिंग पीट बेगोबेग पुरचे अशी थळाव्या लोकांची नेटाची मागणी आसा. शिरगांवच्या फामाद श्री लयराय देवीच्या देवळा कडल्यान साधारण 400 ते 500 मिटर अंतराचेर हे मायनिंग पीट आसा. फाटल्या सुमार 50 वर्सांच्यान ह्या मायनिंग पिटा कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे मायनिंग पीट धोकादायक जायत आसा. गांवा खातीर तर हे मायनिंग पीट म्हळ्यार एक संकश्ट उबें जाल्लें आसा अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. 4 म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत सरकारान एक डंप पॉलिसी डिक्लेअर केल्ली. हे डंप पॉलिसी खाला वेगवेगळ्या खडींचेर पडून आशिल्ले डंपाचो ऑक्शन करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. ते वेळार शिरगांवच्या मायनिंग पिटा कुशीक पडून आशिल्ले डंपाचो ऑक्शन करचे परस हो डंप ह्या मायनिंग पिटांत घालून हे मायनिंग पीट कायमचे पुरून काडचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली. मात ताचे उपरांत ही पॉलिसी चालीक लागूंक ना. शिरगांवचे जे गांवा कुशीक आशिल्ले मायनिंग पीट दिसान दीस धोकादायक जायत आसा. पावसान जेन्ना देठाचो पावस पडलो आनी हे मायनिंग पीट ओवरफ्लो जातकीच मायनिंग पिटांतलो गाळ सरळ भायर कुशीकच्या शेतांनी घुसता. ताका लागून फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान शिरगांव गांवांतली शेतां पडींग पडिल्लीं आसात. हे मायनिंग पीट जर वेळारूच पुरून काडलें ना
जाल्यार फुडाराक ह्या मायनींग पिटा पासून गांवाचेर व्हडले संकश्ट येवपाक शकता अशी भिरांत लोकां मदीं पातळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी खांडोळा प्राथमीक भलायकी केंद्र लोकांच्या सेवे खातीर उणें पडटा. थंय साधन सुविधांची कमतरता आसा. 3 वर्सां मायज जाली नवे बिल्डिंगे खातीर बुन्याद घालपाची कार्यावळ मोठे दबाजात चल्ली. मात अजून एक फातर लेगीत घाल्लो ना. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. प्रियोळ मतदारसंघातले हे बेतकेचे सरकारी प्राथमिक भलायकी केंद्र. हे भलायकी केंद्राची ही खूप पोरणी इमारत. हे भलायकी केंद्रा खाला केरी, वेरे वागुर्मे, बेतकी, वळवय, तिवरे वरगाव पंचायती तशेंच माशेल सारकेलो शारी वाठार येता. मात पोरणी इमारत आनी सुवात सामकी उणी आशिल्ल्यान थंय लोकांची गैरसोय जाता. साबार साधन सुविधांचो हे केंद्रात उणाव आसा. खरें तर बेतकी खांडोळा जें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तें अपडेट जावपाची खूब अत्यंत गरज आसा. कित्याक तर थंय 8 ते 9 विलेजी ताका सरावंडींग कवर जाता आनी जवळ जवळ दिसाक 100 पेक्षा जास्त जवळ 150-150 पेशंट दिसाक थंय येतात. पण ज्या प्रकारच्यो थंय फॅसिलिटीज लोकांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो, ज्या पेशंटांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळनात. कारण तें अपडेट नासले कारणान थंय लोक सफर जाल्लो आसा. 2021 गोंय सरकारान सांगिल्लें की तें हेल्थ सेंटर बांदता म्हणून आनी फावंडेशनूय स्टोन बसयल्लो. पण आज पर्यंत जवळ जवळ 4 वर्सां जायत आयलीं तर तेजें कांयच जाल्लें ना. तर लोकांचो प्रश्न आसा की फक्त इलेक्शन येतकीर हे फक्त हें करता, बोर्ड लायता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा करतात. इलेक्शन जालें की परत विसरतात आनी हेतून कितें जाता, लोकांचो बळी वयतात. लोकांक ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो जाय आशिल्ल्यो हेल्थाच्यो त्यो मेळनात. सरकार मोठ्यो मोठ्यो घोशणा करता की आमी ह्या तत्वाचेर त्या तत्वाचेर काम करता म्हणून, पूण हेजें तत्व बी कांय ना. हांकां फक्त दीस रात तेंगेलें भ्रश्टाचाराचोच दीस दिसत आसता सगळे कडेन. पण एक बेग्यांतले बेगीन हेल्थ हो विशय जो आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हे बेग्यांतले बेगीन जावचें आमची अशी लोकांची मागणी आसा. लोक विचारतात वचून डॉक्टरांक, ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आसा तांकां विचारता कितें जालां काय, पूण ते आन्सरेबल ना. ते आन्सर करूंक शकनात आनी ते सांगूंकूच शकनात. नव्या भलायकी केंद्राचे बिल्डिंगे खातीर 3 वर्सां आदीं बुन्यादी फातर घालपाचो मोठो दबाजो जाल्लो. मात उपरांत कांयच ना. अजून एकूय फातर थंय घाल्लो ना. प्रियोळात चडशे मतदार हे ST आदिवासी समाजाचे. ते भायर हेर लोकूय आसात. एके वटेन आदिवासी भवन जायना म्हणून सरकार आनी मुख्यमंत्र्याचेर थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे फोग काडटना दिश्टी पडटा. मात दुसरे वटेन ताच्याच मतदारसंघातले सगळ्यांच्या उपेगाच्या आनी गरजेच्या आरोग्य केंद्राची ही दशा. हाका कितें म्हणपाचें? विरोधाभास काय दिव्या खाली अंधार? पणजीचे कला अकादमीचे रिनोवेशन टेंडर काडिनासतना केले, पूण प्रियोळ मतदारसंघाचे बेतकी खांडोळा हे हांगसरले PHC ते टेंडर काडून तेजी पायाभरणी केली, पूण अजून कामाक सुरवात केली ना. हांगसर आशिल्ले कामगार लोकांक बरी सेवा दिता. तशेंच PHCचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनीषा कामत यांचे सुद्दां लोकांक बरें कॉपरेशन मेळटा. पूण हांगा एक बरें सुसज्ज अशें एक PHC जावचें अशी लोकांची मागणी आसा आनी गव्हर्मेंटान ती ऑलरेडी बिल्डींग बांदपाचें टेंडर फ्लोट करून कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां दिल्लो आसा, पूण कामाक सुरवात जाली ना. काम कित्याक आडोवन उरलां हें अजून पर्यंत लोकांकूय खबर ना. सो स्थानिकांची मागणी आसा की हे बेगीच्या बेगीन हेल्थ सेंटर बांदचें म्हणून. बेतकी खांडोळ्याच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. शिरगांवा जाल्या चेंगराचेंगरीचो विशय दिसान दीस तापत आसा. हे चेंगराचेंगरीक देवस्थानाची विद्यमान समितीच जबाबदार आसा असो आरोप पयलींचे समिती सयत कांय महाजनांनी केला. तशेंच विद्यमान समिती बरखास्त करपाची मागणी तांणी केल्या. शिरगांवा जाल्या चेंगराचेंगरीचो विशय दिसान दीस तापत आसा. हे चेंगराचेंगरीक देवस्थानाची विद्यमान समितीच जबाबदार आसा असो आरोप पयलींचे समिती सयत कांय महाजनांनी केला. लयराई देवस्थानाच्या आदले समिती सयत कांय महाजनांनी बुधवारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली. जाते वेळार घडिल्ले दुर्घटनेक प्रशासन न्हय जाल्यार विद्यमान समितीच जबाबदार आसा. फाटल्या आयतारा देवस्थान समितीन घेतिल्ली महाजनांची बसका लेगीत बेकायदो आसा. तशेंच हे बसकेत घेतिल्ले थाराव लेगीत बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप कांय महाजनांनी केलो.
कालची जी मीटिंग आसा ती सुद्धा त्यांनी अशा तरेन अरेंज केलेली की आता आपण एका खंय तरी धडो शिकयतलो, म्हणजे माझें नाव घालून ताणें हेचेर कारवाई करतलो म्हणून हांवें ताका सांगलें तुजी मिटिंगूच सगळी जी मीटिंग आसा पळय ती बेकायदेशीर आसा. हेचें कारण अशें आसा की सत्यशोधन समितीन 5 नंबर 21 डायरेक्शन दिल्लेलें आसा की हो गुन्हेगार आसा म्हणून, मॅनेजिंग कमिटी गुन्हेगार आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून डायरेक्शन दिल्लेलें आसा. ज्या वेळाचेर आनी एफआयआर जाल्लेली आहा तेजेर, कमिटीचेर एफआयआर जाल्लेली आसा. कोणान स्पश्टपणे म्हटलेलें आहा ह्या तरेचे हार्मफूल जे समज जर तर मॅनेजिंग कमिटी आसा जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय, रेजिग्नेशन दिवं ना ताका काडपाक जाय, अशे तरेचे प्रोविजन आसतना आमी आमच्या देवस्थाना खातीर देवस्थान बरें चलपा खातीर तेणी राजिनामो दिवन फुडलें जे कितें आसा पळय तें वेवस्थीतपणे चलोवपाचो हें करपाक जाय न्ही तेणी, तो करपाक तयार ना. कित्याक लागून तुजे कडेन जात्रा जावपाक करून घेवपाक तुजे कडेन शक्य जाली ना. जात्रा करून घेवपाची तयारी करपाक लागून तुवें कितें केलां तें सगळ्या लोकांक खबर आसा, तें हांवें सांगपाची आनी गरज ना. आनी तेका लागून अशा तरेचो इन्सिडंट घडलो आनी तेचे खापर तूं दुसऱ्याच्या माथ्यार मारता ही मोठी चूक आसा. आम सभेत मांडटा देवस्थानाचे तेन्ना एकटो येता आनी विरोध करता ना की हे नाका म्हणून, आनी त्या विरोधाचेर सगळे वती रावता. आतां आमचे वासुदेव जोशी म्हणून आसा न्हू, आमचे देवळां लेगीत हें आसा पळय दत्त महाराजाचें देवूळ, तेणें कितें सांगलें दत्त महाराजाचें देवूळ वयर बांदपाक आपूण तुमकां हे दिता, जागो दिता, खंय देवळा कडेन वयर. कित्याक दत्त महाराजाचें हें आसा पळय 4-5 प्रोग्राम जाता की देवळा कुशीक आमकां डायरेक्ट अशी गाडयो हे पार्किंग मेळटलें आसलें. तेकाय भटजीकूय खबर आहा, जो देव कळस घेता पळय तेणी सांगलेलें थंय ओपो धाडलो एकट्यान, नाका म्हणालो. आमची जी मिटींग जाल्ली लास्ट संडे, सो ते मिटिंगेन तेंच्यांनी सांगले की वेरियस ठराव माजनांनी पास केल्या म्हणून, आणि भितरलो मेन जो तांकां तेंची गेम प्लॅन जी आसली अशी आमकां दिसता की तेंच्यो पयलीं सायनी घेवपाच्यो सगळ्या माजनां फोनान, तेंच्यांनी पयलीं सायनी घेतल्यो आनी तेजेर वेरियस डिस्कशनां जाली की जी फायनान्शियल एड दिवपाक ते सगळे माजनांनी डिस्कस केले, तेजेर आमकां एप्रुवल केलें. पण भितरली जे थोडे जे ठराव घातले तेंच्यांनी तितून कितें घातलें की माजरांनी ठरयलां की कमिटी ब्लेम करपाचें ना आनी हें सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर आनी माजरांचो फूल सपोर्ट हे असो ठरावूच जावना. नाव हें डिस्कशन जालें, मे बी जाला जाल्यार एक लायनीचें डिस्कशन जालां आनी तेजेर हेणी विरोध केलो निलेश आमचो दिलेश गांवकारान. सो बेजिकली हें फेक घातला तेंच्यांनी, आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां आमच्या सायनीक मिसयूज केल्यो तेंच्यांनी हें सगळें करून. आनी बेजिकली हे तेंच्यांनी ही जी गेम केल्ली सगळी आमकां सांगलें की ही जात्रेचो हिशोब म्हणून जो जे पयशे येयल्या जावं कितें भांगर येयल्या जो हिशोब सांगता. जेन्ना तांकां क्वेश्चन केलें आमी तुमचो हिशोब दाखया म्हणून, तेंच्यांनी एक फिगर हाडून दाखयलो आमकां XYZ कितें आसा तो एक फिगर आमचो जात्रेक इन्कम इतलो येता. पण आमी तांकां विचारलो एक्सपेन्स कितलो जाला तुका, ती दिना येवंक ना म्हणटात. दुसरें विचारलें भांगर कितलें येयला तें सांग, भांगराचें तें म्हणटा अजून आमी अकाउंट करूंक ना. सो बेजिकली मिटींग अकाउंटाची आसली आनी हे सांगता की तेंचे कडेन आन्सर ना म्हणून. सो बेजिकली टोटल फेक आनी आमकां मिसयूज केले आमच्यो ह्यो सगळ्यो सायनी. आनी हे सगळे मागीर तेंच्यांनी प्रेस घेतला आनी सांगता की माजराची मिटींग जाली आनी आमकां क्लीन शीट दिली म्हणून आनी सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे